करा म्हणून सांगून गेले आमकां वोटींग करा. आमी तांकां सांगलें आमकां हक्क आसा न्हू वोटींग करपाचो, तर आमी कशें करून ते आमी वोटींग करतले तशें म्हणून तांकां आमी सांगलें निवडून येता की आमचे फुडले कितें आसा ते तुमी कितें कामां करपा जाय, बारीक सारीक कितें तें तरी करपा जाय अशी आमी तेंचे कडेन मागणी घालता. जावपा जाय आसलें आमचें आनी कांयच नाका आसलें आमकां. घर तो जागो आमकां सारको हें करून दिवपा जाय आसलो तेंचें. सरकारान म्हटलें करता सरकारान खंय मदत केल्या आसा तशें आसा, जागो आसा तसो आसा. आतां सरकारा कडेन हांव मागणी घालता, सरकारान आमकां तो जागो आमचे नांवार करून दिवपाचें आनी आमकां घर इल्ले बारीक बारीक घरां बांदून दिवचे ही आमची तेजे कडेन सरकारा कडेन मागणी आसा. असले जाल्यार खंय कामाक गेले धंदे खंय गेलो जाल्यार येवन घरा कडेन आड पडपाक गावता. हे वर्सान वर्स आमकां खंय कामां धंदे गेल्यार तरी कितें पयशे कमयता ते तितून प्लास्टीक कापीत हाडून ती घालची पडटा आमकां कोबीचे. तेजे फुडें आमकां मागीर ते येत ना, मागीर फुडें मागीर चवथ रोखडी चवथ लागता आमकां. चवथी पयशे जाय, मागीर हांगा रीण काड थंय रीण काड तितून जायत ना. आतां घर दार आमचें सारकें आसलें जाल्यार मागीर ते पयशे आमी फुडें कसले तरी भुरगे आनी कोणाक उपेग करतले, सांठोवन दवरतले आनी तेजे वयल्यान भुरगे आमी फुडें शिकयतले आसले आनी कितें तरी भुरगे लागून करतले आसले. सरकार आमकां मदत करना जाल्यार ते भुरगे वयल्यान आमी पयशे एकटे करपाक शकना, कामाचो पयशे आमचे कडेन उरत ना. ज्या पद्दतीन वोटींग सगळे कडेन सुरू आसा त्याच पद्दतीन गोळवाडा निरांकाल हांगासर जो वानरमारी म्हणटा तो आमी हांगासर लोक रावता त्या लोकांनी मुद्दाम जावन येवन हांगासर आयज आपले वोटींग कास्ट केल्ले आसा आनी तेंची सरकारा कडेन एक मागणी आसा की तांकां ज्यो तेंच्यो झोपड्यो आसा त्यो तांकां दर वर्सा रिपेर करच्यो पडटा आनी त्यो तेंचो पयसो जो कमयला तो ताका वयता. सो तांकां पक्कें घर तेंच्यांनी सरकारान बांदून दिवचें आनी जो पंच आहा तेणें तांकां जी सवलत तेंच्यांनी मागल्या ती तांकां उपलब्ध करून दिवची अशी तेंची मागणी आसा. गोळवाडा निरांकालच्यान प्रोडेंटा खातीर विवेक प्रभू.